मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान पक्षाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांक जाहीर वक्तव्य करतना सावधगिरी बाळगुपाचे आवाहन केले। खंयच्याय सार्वजनिक जाग्यार चुकीची विधानां करचे आदी पक्षांतर्गत चर्चा करून ती सुटावी करपाचो सल्लोय मुख्यमंत्र्यान आपल्या पक्षाच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांक दिलो। भाजप नवनिर्वाचित मंडळ अध्यक्षांच्या सत्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले। प्रत्येक मतदारसंघात विचार करून ज्याची निवड केली आणि ज्यांना पळय आसत जाल्यार 50 ते 60% कार्यकर्ते हे मुळात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे युवा मोर्चाचे काम हे 2008-2009 आजपासून त्याच्यानी सुरुवात केले तेच कार्यकर्ते आज मंडळाचेर पावले आसा। म्हणजे पार्टी जी आसा ही आनीक यंग जाली म्हणपाक कांयच हरकत ना। पार्टी युवा जाली म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांत माननीय मोदीजी जे विकसित भारत हे स्वप्न जे पळयता ते साकार करपा खातीर हांव 2027 न्ही तर तेज्याय फुडें परत एकदा सत्ता हाडपा खातीर आमी सातत्यान सगळ्यांनी वावुरपाक जाय, सातत्यान सगळ्यांनी काम करपाक जाय। ती एक यंग यूथ ब्रिगेड आमच्या कडेन मंडळ अध्यक्षांची तयार जाल्ली आसा। अध्यक्ष नवीन जाल्या उपरांत ताजी स्पिरिट, ताजी काम करपाची प्रत्येकाची स्टायल ही वेगळी आसतली, पण एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय, आमी सातत्यान ओल्ड जुनो अध्यक्ष आसतलो, त्या मतदारसंघाचो आमदार आसतलो, हेजी एडवायस घेवप ही गरजेची आसा। काम म्हाका जाय तशेंच हांव करतलो अशें न्ही, तर काम हांव पार्टीक जाय तशें करतलो। म्हणजे जर खंयसरूय कॉन्फ्लिक्ट दिसता आसत कदाचित आमदार आनी मंडळ अध्यक्षा मदीं, पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी आसा, पार्टीचो स्टेट प्रेसिडेंट आसा, हाज्या कडेन उलोवन थंयसरले इश्यू रिजॉल्व करप